नमस्कार, पया प्राइम खबरो. कायदेशीर परवानगी घेनासतना तेरेखोल पुलाचे बांदकाम नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदकाम जीएसआयडीसी मात म्हणटा जायत्यो सगळे परवानग्यो आसात, सगळे कायदेशीर. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस पडिल्ल्यान संकश्टात आशिल्ल्या मीन उद्देगांचेर आता रिन्युअल फीचो भार. टना फाटल्यान फी 10 रुपया, रॉयल्टी 10% वेल्यान 15%. दोन दिसा सावन पुराय गोयभर पावस. अरबी समुद्रात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान आनीक 4-5 दीस उरतलो पावसाचो नेट. सध्या तरी ना वादळाची शक्यताय. दोट्टी नागरिकत्वाचो विषय घेवन मुख्यमंत्री वता दिल्ली. 29 ऑक्टोबराक केंद्रीय गृहमंत्री आणि विदेश व्यवहार मंत्र्याकडेन करतलो भासाभास. आणि जिल्हा पंचायतींक कांयच अधिकार दिना म्हणून सरकाराचो गोंय जिल्लोध्यक्ष जिल्हा पंचायत अध्यक्षान केलो निषेध. आरडीएच्या ऑडिट अहवालाचेर सय करपाक अध्यक्षान दिलो न्हयकार. खबरो विस्तारान. पंचायतीची एनओसी घेनासतना CRZ-1 वाठारांत गोंय सरकार तेरेखोल पूल बांदता म्हणून बोवाळ पडला. इतलेच न्हय तर तो नो डेव्हलपमेंट झोन आसूनय थंय बांदकाम सुरू जालां म्हणून कांय NGO कोर्टांत गेल्यात. ताका लागून हो पुराय पूल बेकायदेशीर काय कितें असो प्रस्न उप्रासला. हो पूल बांदपी जीएसआयडीसी मात म्हणटा कांयच बेकायदेशीर ना, जाय ते सगळे परवाने घेतल्यात. तेरेखोल हो मांद्रे मतदारसंघातल्या केरी ग्रामपंचायतीतलो एक वार्ड. तेरेखोल न्हंयच्या पलतडी आशिल्ल्या गावात सुमार 65 घरां आसात. सुमार 350 लोक ह्या वाड्यार रावतात. माझ्या लोकांक केरी येवपाक फेरीबोटीचोच आधार. पावसाच्या दिसांनी फेरीबोट चलोवप कठीण जाता आणि तेरेखोलच्या लोकांचो गोंयाकडे कांयच संपर्क उरना. त्या खातीर गोंय सरकारान हांगा पूल बांदपाचें थारावन काम चालू केलां. गोवा फाउंडेशनान ह्या पुलाक नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला मुखार आव्हान दिलां. ट्रिब्युनलान नोटीसी धाडल्यात. प्रुडंटान तेरेखोल वचून पळोवणी केली तेन्ना जायत्यो गजाली जाग्यार नाशिल्ल्याचे दिसले. पुलाक केंद्रीय पर्यावरण खात्याची NOC ना. CRZ वाठार आसूनय दर्यावळ प्राधिकरणान मान्यताय दिल्या. नो डेव्हलपमेंट झोनांत पुलाचे बांदकाम जाता. गोवा फाउंडेशनान ह्या पुलाक आव्हान दिल्या उपरांत नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान गोवा राज्य पायाभूत साधन सुविधा महामंडळ, गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक नोटीसी दिल्यात. पुलाचे काम कित्याक बंद करचे न्ही ते सांगात अशें ह्या नोटीसीनी म्हळां. जीएसआयडीसीचो व्यवस्थापकीय संचालक म्हणटा ह्या पुलाच्या बांदकामात बेकायदा कांयच ना. We have obtained all permissions which are required. We have the Coastal Zone Management Authority permission. We have permission from the Captain of Ports Department. We have permission from the Town and Planning Department. All permissions are in place. You are right, there has been a petition filed in the NGT in Pune. We have been served with the petition. We will reply accordingly and we will face the court. Let the court decide whether all these permissions are adequate or some other permissions are yet to be taken. We will take it. Coastal Zone Authority has given us permission. They have not insisted on an EIA. There are various other bridges being built. We have not done an EIA on any of these bridges. But if EIA is required and the court mandates an EIA, we will do. We have been doing EIA on various other projects also. It is not that we are not doing EIAs. But here the EIA was not sought for. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि देवेंद्र गावकार. नूतनीकरण केल्ल्या मायनिंग लिजवाल्यांकडच्यान सरकार मिनरल उदरगतीच्या नांवान आनीक पयशे काडूंक सोदता. मिनाच्या दर एक टना फाटल्यान 10 रुपया रिन्युअल फी भरची पडटली. इतलेच न्हय तर रॉयल्टी 10% वेल्यान वाडून 15%चेर व्हरपाचोय सरकाराचो विचार आसा. सरकारान आतां मेरेन 13 लिजांचें नूतनीकरण केलां अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्या. मात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मिनाचो प्रेस पडिल्ल्यान लुकसाणेंत वचपी गोंयच्यो मायनिंग कंपन्यो हो अतिरिक्त अधिभार कितलो सोंसपाक शकतलो हो खरो प्रस्न. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या मिनेरांच्या लिजांचे नूतनीकरण करपाचे काम सरकारान चालू केला. पहिल्या पावड्यार 13 मायनिंग लिजांचे नूतनीकरण करतले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगले. खण संचालक प्रसन्न आचार्य गोंयांत परतो आयल्या उपरांत आदेश काडटलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगले. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या हेर मिनेरांच्या 7 खाणींच्या मायनिंग लिजांचे दुसऱ्या पावड्यार नूतनीकरण करतले. MCRचे 37 आणि 38व नेम मोडपी मायनिंग कंपन्यांक तालाव घालपाचे सरकारान थारायला.
सरकाराची मान्यताय घेवचे पयलींच देंपोन आपणाल्यो खणी सेजाक विकिल्ल्यान ह्या लिजांचेर सरकार निर्णय घेवंक शकता. मायनिंग लिजांचे नूतनीकरण करपा खातीर लीजवाल्यांक सरकाराक फी भरची पडटली. एका टना फाटल्यान 10 रुपया भरचे पडटले. ही फी दर वर्सा वाडत रावतली. मायनिंग रॉयल्टी 5% वाडटली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि देवेंद्र गांवकर. सेगीत 2 दिसांसावन गोंयांत नेटाचो पावस पडटा. अरबी दर्यांत कमी दाब जाल्ल्यान हो पावस आनी कांय दीस तसोच उरपाची शक्यताय आसा. गेल्या 24 वरां भितर 22 मिलीलिटर पावस नोंद जाला. पुराय गोंयभर अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकूय बरेच गोंधळ्ळे. पावसाचो नेट एकसारको कायम आसा. मात नेटाचो वारो नाशिल्ल्यान खंयच व्हडलेशें लुकसाण जावंक ना. सध्या तरी वादळाची शक्यताय ना, मात सादूर रावपाची गरज आसा. 2 दिसांसावन पडपी पावसाचो नेट कमी जाल्लो ना. पावस गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी पडत आसा. मात खंयच झाडापेडां पडपाची वा पालसणी कोसळपाची घडणूक घडूंक नाशिल्ल्यान तशें मोठें लुकसाण जावंक ना. मात मडगांव, वास्को, पणजे, फोंड्या सयत जायत्या वाठारांनी पावसाक लागून लोकांक भिजत काम धंद्याक वचचे पडले. सगळे कडेन रस्त्यावेल्यान उदक भरून व्हांवताले. वेधशाळेच्या म्हायती प्रमाण 24 वरां भितर 22 मिलीमीटर पावस पडला. आनी अरबी दर्यांत गोंयच्या दर्यादेगेसावन 1400 मिटराचेर कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान आनीक 4-5 दीस गोंयांत पावसाचो नेट कायम उरपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक विराम.